बरी आसात ॲज युजल वी आर यू नो फिट अँड फाईन. फाईन. तर आयज परत एक दीस आउटडोर व्हिडिओ. काल मी गाडयेंतल्यानच आय थिंक व्हिडिओ जसो बीन तो स्टार्ट केल्लो देवळान वता आसतना आनी आयज परत. तर आयज खंय अशें वचना म्हणल्यार अशें म्हणटा न्ही की हांव तुमकां की श्रावणांतली कामां तशें कांय ना. आयज वता आमी जेवपाक. तर दनपारची न्ही आतां जाल्यार 12 आयज ट्यूजडे. तर आतां आमी भायर सरले जेवपाक वचपा लागून. कितले दीस जाले न्हू 10 दिसान समथींग न्ही रे आयज नॉन वेज. तर जाम झालो. तर आयज न्ही खूब दीस नॉनवेज नाशिल्ले. ज्या दिसा गट्टारी अमास आशिल्ली पळय संडे त्या दिसा नॉनवेज खाल्ले. तेजे नंतर नॉनवेज खावप जालेंच ना. मंडे टू मंडे संडे खाल्ले लास्ट. ह्या संडेक 8 दीस जाले आनी ह्या सोमार मंगळ 10 दीस सुमार जाले नुस्तें नाच. तर आयज म्हटलें भायरूच जेवपा या अशें म्हणून. नुस्तें तर तुमकां खबरच आसा सारकें मेळना जे जाय तशें मना सारकें अशें म्हणून म्हटलें भायरूच जेवया. आनी करपा बी वाज ह्या दिसाक तुमी तर पळयला तुमकां सांगपाक नाका की हेवटेन तेवटेन धांवपळ सगळी हांगा चल थंय चल हें कर तें कर. सो टायर्ड जाला जाल्यार तर म्हटलें आयज रेस्ट घेवया. घरा कडेन रांदपाचें काम नाका. घरांतली बाकीची कामां च्यायेचो वार बाकीचे क्लिनींग तें सगळें आशिल्लें. फक्त जेवण रांदप करप तो रुटीन नाशिल्लो. आनी तेंच मोटें सूख. जे कोण घरा कडेन रांदता तांकां खबर आसा. एक दीस जर अशें म्हटलें न्ही भायर जेवपाक या म्हण तेंच व्हडलें सूख. बाकी तेच्या वाटे आनी 4 एक्स्ट्रा कामां करपाक पडल्या कोता येता. सो आतां 12 जाल्यार. तुमी म्हणटली इतले बेगीन जेवपाक वता काय म्हणून. तर ना पयलीं न्ही म्हाका पोस्टाक वचपाक जाय. तुमकां काल सांगलें पाव राखी घेवन येयला म्हणून म्हाका पोस्ट करपाचें आसा. सो त्यो राखयो पयलीं पोस्ट करता आनी मागीर आमी जेवपाक वतली. एकाक समथींग आय थिंक पोस्ट ऑफीस जें आसा पळय तें बंद जाता. तेका लागून मातशें बेगीन भायर सरून येयल्या. हेंय काम जातलें तेंय काम जातलें अशें म्हणून. हेका लागून मागीर हें जाता न्ही दीस वता बेश्टेच. मागीर पावपाक टायम लागता. नॉर्थाक पावपाक जाय 1-2 सावथाची. तर 3 राखयो आसा म्हाज्यो पोस्ट करपाच्यो. तुमकां काल हांवें म्हटलेलें राखी दाखयता म्हणून बट हांवें दाखोवना. आय थिंक आतां दाखयता तुमकां. हें केलां पॅक करूं ना. घरा कडेन गम जे आसा पळय न्हू ओपन करता तितले गम सगळी सुकल्या. आनी ते फेविकॉल जे आसता पळय बारीक बॉटल्स त्यो खंय दवरल्या म्हाका मेळत ना. फेविस्टीक बीन सगळी सुकल्या. भरपूर आसा तितून भितर बट सुकून गेले गर्मीन हें जाली आय थिंक. ताका लागून करूना पोस्ट ऑफिसान थंय वचून करतलें जायतले गम. ड्रेस जो आसा पळय न्हू तो पळय सगळो भरून घेवन येयला. दाखयता तुमकां राखी. येता जाल्यार पळयता खंय भायर. सो ही पळयात असली राखी हाडल्या हांवें. दिसता तुमकां ब्लर दिसता आसतली. 3 राखयो ज्यो आसा पळय ते सेमच आसा. काल घेतल्या सदाशिवगड मार्केटान. तर त्यो राखयो ज्यो आसा पळय ते आतां पोस्ट करता. पोस्टान घालता म्हळ्यार दितले व्हरून हें करतले आनी मागीर आमी जेवपाक वतली. मागीर घरा येतली. घरा कडेन येवन थोडेशें काम अशें ना बट फ्लॅग लायता खंय आयज घराक. आयज 13 तारीख न्ही. आयज हर घर तिरंगा पयर जाले 11 तारखेच्यान एक्चुअली 9 तारखेर. हा कित्याक आमच्या ते सायडीच्यान पंचायतीच्या तेंच्यांनी सगळे रॅली बीन त्या दिसा काडलेली आय थिंक शेनवाराक काय कितें तरी. बट आमी आयज लायताले 13 लावन 15 काडप. 15 न्ही 16. 15 सांजचो काडप. 15 सांजचो काडप. सो तो फ्लॅग बी लावपाक जाय. काडून फ्लॅग आसा लास्ट इयरचो 2 आसा. एक गाडयेक लावपाचो फ्लॅग आनी एक घरा गाडयेचो तो सामको व्हडलो आसा. ते हे कसले हें आशिल्लें तो 75th त्या दिसा तेन्ना तो आमी गाडयेक लावन 14th रॅली बीन काडलेली पळय ती त्या दिसा तो व्हडलो फ्लॅग घेतलेलो हेणें त्या दिसा. सो तो बी फ्लॅग आसा. पोरू लायला ना गाडयेक बीन. अंदू पळोवया 15 ऑगस्टाक वयता कारण पोरू 15 ऑगस्टाक वचूं नाशिल्लो कित्याक नेक्स्ट डेच्यान आय थिंक हें आशिल्लें श्रावण समथींग आशिल्लें ताका लागून. अंदू पळोवया खंय पावता जाल्यार. आनी सद्याक ह्यो राखयो ज्यो आसा पळय त्यो हांव पोस्ट करता. जेवपाक वता मेळटा तुमकां. आनी जेवपाक वचपाचें सेकंड रिजन म्हटल्यार 4000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जावपाक गेले. ताका लागून आयज ह्या टायमाक सेलिब्रेशन जें आसा पळय तें हेजें एवरी टायम जेन्ना 1000 सबस्क्रायबर जाता पळय तेन्ना हांव सेलिब्रेट म्हळ्यार हांव हें करतालो सेलिब्रेशन करताले आमी आनी म्हाजें सेलिब्रेशन आमचें सेलिब्रेशन म्हटल्यार कितें फकत एक फिश थाली. तुगेली फिश थाली. आयज ना चिकन. आयज ना चिकन फिश थाली.
सो म्हणून तुका सांगला आहेस आईचे सेलिब्रेशन. सो एवरी टाइम हांव व्हरतालें एका चल आमी सेलिब्रेशन करूया अशें म्हणून म्हाजें न्ही एक अचिवमेंट असं म्हणून. तर आयज म्हटलें चल तूं हें कर, हेंय बी जालें तेंय बी जालें अशें म्हणून जेवपाक वताच न्ही आयज. सो तितून भितर 4000चे एडवान्स सेलिब्रेशन कित्याक की आय थिंक 4960 समथींग जाल्या म्हागेले सबस्क्रायबर. 3960 समथींग जाल्या म्हागेले सबस्क्रायबर. 40 सबस्क्रायबर कमी पडटा म्हळ्यार कमी आसात. पळोवया तुमचे कडेन जेन्ना म्हळ्यार हो व्हिडिओ पावता पळय तेन्ना म्हळ्यार जाता जाल्यार पळोवया 4000 सबस्क्रायबर कंप्लीट. ताका लागून म्हटलें मागीर आनी मातशें जेन्ना 4000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातले पळय तेच्या नंतर बी मागीर मातशी थोडीशी गडबड बिडबड आसतली न्ही. सो ताका लागून म्हटलें चल एडवान्स सेलिब्रेशन करूया. हेंय बी जालें तेंय बी जालें 2 in 1 बचत. सो ताका लागून वता. चलत तर मेळटा मागीर थोड्या वेळान पयलीं पोस्टान बिस्टान वता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आमी आमच्या ऑल टायम फेवरेट हॉटेलान रेस्टॉरंटान येता. तुमी गॅस करात आमी खंय आसा ते बेगीन सांगात. सगळ्या पयलीं ना आसा पळय ह्या सायडीच्यान बी आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान बीन आसा. तुमी गॅस करून सांगात आमी खंय जेवपा येता ते आमगेलो ऑल टायम फेवरेट. सो ऑर्डर केला जेवण न्ही आमी ऑर्डर बी केली आनी भायर न्ही वत आसा न्ही सो ताका लागून तोंडार पळयात ब्लर येता अशें जाल्यार बरें येता बट अशें म्हाका उलटें जाता. सो ताका लागून कोण ना चड सकल भरपूर आसा कस्टमर्स. वयर चड कोण ना म्हज्या फाटल्यान 2 जाण फॉरेनर्स आसा आनी ऑपोजीट एक कोण कपल ती आसा आनी आमी दोगां आनी बरें तेंच्यांनी बरें सेटअप केला दाखयता तुमकां. सायडीन बसल्या पळय न्हू ही म्हळ्यार फुल्ल अशी विंडो सायड न्ही त्या सायडीच्यान फुल्ल न्ही सिंगल टेबल्स म्हळ्यार एक टेबलार 2 जाण ऑपोजीट तशें घातला आनी ह्या सायडीच्यान बरो सेटअप केला की फॅमिली सगळे ह्या सायडीन ते सायडीन 4 जाणांचे हे 8 जाणांचे अशें करून. पयलीं न्ही तेंगे सगळें मिक्स आशिल्लो आनी सिंगल टेबल्स नाशिल्ली न्ही रे आतां सिंगल टेबल्स घातल्या तेंच्यानी बरें दिसता. आनी विंडो सायडीन भायर पळयात ही आमची गाडी. सो आतां तुमकां हें पळोवन तरी याद येयलेंच आसतलें म्हळ्यार समजलेंच आसतलें की आमी खंय येयले ते. सो आनी आमी न्ही डायरेक्टली आयज स्टार्टर्स बिटर्स कांय ऑर्डर करनासतना थाली ऑर्डर केल्या. चिकन ना न्ही तेगेलें कितें ऑर्डर करतलें काय हय तेका फकत चिकन हें तंदुरी चिकन क्रिस्पी हेच आयदन न्ही ताका लागून आमी एक प्रॉन्स थाली हांवें आनी किंगफीश थाली एक तेणें पण प्रॉन्स ताका दितलें हांव किंगफीश हांव घेतलें ना खंय ना खंय. सो ऑर्डर केला येयले की दाखयता मागीर. सो आमची थाली आयली कितलें खूश पळय. तर म्हाजे प्रॉन्स थाली आनीक हेजी किंगफीश थाली. नुस्तें बरें फ्रेश आसा पातळ आसा बट बरें आसा न्ही नुस्तें फ्रेश म्हणल्यार आयसांतलेंच रे तें. समता वाडून बी घेवपा लागला 8-10 दिसान जेयता न्ही तर जेव बाबा जेवता. सुकलं कसलें हें हुमण कसलें बांगड्याचे करबड्याचें हुमण भाजी पातळ भाजी आनी ही मिक्स भाजी बटाट आनी दुदी बी सगळें घालून गाळम्याची किसमूर गाळमे न्ही सुंगटां दिसता गाळम्याची किसमूर तांबडे कडी पिकल आनी शीत फ्राय आनी सालाड आनी तेंचे पिकल जे आसता पळय न्हू ते मस्त आसता एकदम म्हाका खूब आवडटा. हांव हरशीं लोणचें केन्नाच खायना बट हांगचें लोणचें हांव इल्लें तरी ट्राय करताच जेवपा बी लागला. भायर न्ही बरो वारो सुटला आतां कोणा बडी घेवन यो म्हणून फोन करता फ्लॅग हाडला लावपाक. तर तुमी म्हणटली जेवता मागीर गायबच जाली अशें म्हणून म्हणल्यार जेवता तेन्ना तुमकां थाली दाखयली आनी मागीर तेज्या नंतर जें आसा पळय तें कांय शूट केलेंच ना.
ॲक्च्युली केलेच ना म्हळ्यार कितें जालें जेवन बी घेतले मातशें पिसफुली जेवपाक जाय न्ही अशें म्हणून जेवन बिवन घेतलें आनी मागीर हेजें एक काम आशिल्लें तें केलें म्हाका एक बारीकशें काम आशिल्लें मार्केटान गेलें म्हणटकीर कामां ही आसताच तुमकां तर खबरूच आसा तें सगळें कंप्लीट केलें आनी मागीर घरा येयलें आनी म्हाजें जें कितें बाकीचें युट्यूबार रिलेटेड काम आशिल्लें तें केलें हो मातसो आड पडलो म्हळ्यार न्हिदू बी ना मोबायल घेवन आशिल्लो सो मातसो रेस्ट बी जाता न्ही आनी अशें करून वताक वयतकीर बेजार येता मागीर जें जेवन काम आशिल्लें पळय तेन्ना मातशें वत लागलें गाडी पार्क करून मातशें चलत गेली हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान सो ताका लागून वतान मातशें जाम जालें मागीर आनी चड कांय शूट बी करूं ना चड कांय तशें न्ही कांयच शूट करूं ना डायरेक्टली घरा बी येयली आनी आतां हेका म्हणटा चल फ्लॅग लावया अशें म्हणून 4:15 कितें तरी जालें दिसता आतां टायम पळोवना हांवें 1 मिनीट 4:15 जालें सो हेका म्हटलें चल फ्लॅग लावन घेवया अशें म्हणून मागीर उरता न्ही तशेंच मागीर म्हटल्यार ताका लागून ही पळय साडी सुको घातल्या काल धुल्ली सो आज सकाळीं वता आसतना हेजेर घालून गेल्लें वताक घातलेल्यार हें जाता न्ही धवे पडटा न्ही हांव साडयो बी चडशे वताक घालना सो हेका म्हटलें लावया फ्लॅग अशें म्हणून हो गेला वयर घेवन काडून दिला हेका हांव बी वता पळोवया खंय गेलो तो बराशी घातलें आनी आतां वयर वचपाक बरें तितलो शेळो बिळो नासपाना आनी वतान उखल्लो आसतलो दाखयता तुमकां वयल्यान आमची ग्रीनरी म्हणजे टॅरसी वयल्यान पावसाक जो व्यू दिसता तो सो ही झाडां जी आसा पळय मातशी निवळ करपाक जाय काल ही हांगची भितरले सायडीची भायली सायडीची झाडां केल्ली पयर ती केल्ली आतां हें इतलेंच निवळ करपाचें उरलां हें हांगासर झाडून बिडून निवळ केलां कसो शेळो जाल्लो पळय आवय टॅरसीर कितें जालें रे हांव येवकूच नासलेलें पावस पडलेल्या कितलीं पानां आनी कितें पळय सगळें सान्न मारपा जाय टॅरसीर हांव पळयता बडी मोठी आसता दिसता ती हांव पळयता कोयती हाडपाक गेला हेका न्ही हांगासर अशें तें हें आसता न्ही ह्या भशेन देंवना सकल ताका लागून तुमकां दाखयता टॅरसी वयल्यान व्यू पावसाक बरें मस्त दिसता आनी कितें आसा आतां सगळ्याक झाडां बी वाडल्या न्ही ताका लागून मातशें अशें ऑड दिसता न्ही बऱ्याक बी तेंगी सगळीं झाडां जाल्यार त्या सायडीच्यान हें जें दिसता पळय हें सगळें शेत काळंगां रोयता आनीक आतां पावसाक उदक भरलेलें कितलें जंगल जालां पळय आतां ती काळंगां रोयता तेन्ना करतली निवळ आनी वतान अशें म्हण करपन बी वता तें हो रस्तो आमचो मस्त तुळस गाडी हे सगळे भटमा मालेकर हे तेंचे सगळे हे सायडीच्यान सगळे आमचे आनी त्या सायडीन नेबरालें घर आसा सो आनी लास्ट टायम जो हेजो फ्लॅग लायिल्लो पळय न्हू फेबांक आय थिंक श्रीराम अयोध्याक तें हें आशिल्लें तेन्ना तो फ्लॅग कितें धवो जाला पळय एक काडून दवरलेलो आनी एक न्ही हांगात लावन दवरलेलो तो आतां कसो धवो पडला बट प्रिंट आसा बरें कितलो धवो पडलो गो हो सो तो हांगा रॉड जे आसा पळय ते रॉडाक घालून दवरलेलो आनी पीन लायिल्ली ताका हांवें हांगा म्हणा उडोवन वतलो म्हणून पळय सेफ्टी पीन लावन दवरलेली उडोवन बी गेले जाल्यार अशें म्हणून सो आसा बरो हालता तो एक्चुली तो हांगा आशिल्लो ती बडी कितें तरी मोडली काय कितें तरी जाली कोण्याची बडी चड टायम उरना न्ही ती ताका लागून हांगा लायल्लो आनी आतां त्याच जाग्यार फ्लॅग कोयती गे रे हें आशिल्लें जालें राहा हांव घालता तूं पिंतल तर दी चालो बांदूया आता हाँ
कितला आयलो. सो फ्लॅग जो आसा पळय न्हू तो लावन जालो आमचो. हांगासर दोन कडेन बांदला आनी आयज वारो जो आसा पळय न्हू तो बरो सुटला, ताका लागून तो बरो हालता बट जेन्ना कॅमेरा ऑन करता पळय तेन्ना हालना. एक फोटो काडटा म्हणल्यार बीन हालना बरो. हां पळय आमच्या टॅरसीर न्ही एवरी इयर ही वाल जाता. तर ती हांवें काडल्या तोडून आनी ताका न्ही तवशी न्हू ती. आनी ताका न्ही ह्या रितीन अशें करून चणे अशें न्ही फळां जाता. पानां जी आसा पळय ती खरखरीत वयल्यान अशी दुदया पानां भशेन आनी ही पळय फळां जाता आनी ती म्हणल्यार पिकली की तांबडी जाता. सो कसली म्हणून खबर ना. लास्ट इयर बी जाल्ली, ओनू बी जाल्ली, सगळ्याक जाता. मे बी न्ही ते अशें करून न्ही तेजी फळां जी आसा पळय न्हू ही अशी करून पडटा आनी तेज्यो बियो रावता आनी पावस पडले की ना ते जाता परत कितले काडले जाल्यार. कोड येयले तुवें सकयल. अहो हात खर्चोवपा लागले मरे. कुसशी आहा ताका. हय ती ही आयतार पुजेक वापरता. बरी जाल्या पळय कितली व्हडली. पळय अशें आयतारा पुजेक वापरता. एक्चुली न्ही वयर अशें क्लिनींग करपाचें कांयच आमचें इंटेंशन नाशिल्लें. म्हणल्यारच अशें की क्लिनींग करपाचें इंटेंशनान आमी येवं नाशिल्लीं टॅरसीर. जस्ट न्ही फ्लॅग लावपाक म्हणून येयल्लीं. तर वयर न्ही हें इतलें बुरशें जालां तें पळोवन अशें रावपाक जालेंच ना. बरें दिसना न्ही इतलें घरान आमी क्लीन दवरिता, भायर घराचें क्लीन दवरिता आनी हें सगळें वयर अशें बुरशें जालां झाडां किल्लल्या ती. तर म्हटल्यार येयल्लीच आसा, व्हडलेंशें काम बी कांय ना आनी टायम बी जावना. तर हें म्हटलें क्लीन करून घेवया अशें म्हणून. पयलीं हांवें म्हटलें की सान मारून घेवया अशें म्हणून. मागीर हांव म्हणपा लागलो ना झाडां बी जी आसा पळय न्हू ती बी सगळीं काडून घेवया आनी मागीर क्लीन करया अशें म्हणून झाडून. पयलीं न्ही कितें केलें की ही झाडां जी आसा पळय ती काडून घेतली. रेंव आसा न्ही टॅरसीर सो ती व्हांवून सगळीं हेवटेन तेवटेन वता आनी तेजेर न्ही झाडां किल्ल जाता. तो ती सगळीं पयलीं काडून घेतली चारी वाटेची आनी मागीर न्ही क्लीन करपाक लागले. हांव म्हणपा लागलो सान्नीन नाका, वयल्या वयर न्ही आमी चुट्टाचो सापळो जो आसा पळय तो घेवन क्लीन करया अशें म्हणून. हिराच्या सान्नीन जर झाडू मारपाक गेलें न्ही सगळो शेळो उखलता आशिल्लो आनी मागीर तो वाऱ्यार न्ही वचून सकयल गाडयेर पडटलो, आंगणाक पडटलो, कपडे बिपडे सुकोवंक घातले सगळ्याक पडटलो न्ही अशें म्हणून वयल्या वयर चुट्ट्यानच झाडून काडया अशें म्हणून. आनी तो झाडून काडटा म्हटल्यार हांवें हे जे रेंवेचे कुडके आसा पळय न्हू ते सायडीन लायले. सो ते कितें जाता मोदी सगळ्याक आसा न्ही ताका लागून उदक जें आसा पळय तें तितले कुडके स्टॉक जावन वता आनी मागीर ते आनी थोड्या तेंपान भितर मागीर लिकेज बी जावपाक लागतलें न्ही ताका लागून. आनी पळोवपाक बी बुरशें दिसता. इतली व्हडली टॅरस आसा स्टील आमी तेजो प्रॉपर यूज करपाक शकना कित्याक की हेका लागून. तर तुमी म्हणटले आतां हें सगळें कितें काय म्हणून. हें ते स्लॅब घालता पळय न्हू तेन्ना तें उदक स्टॉक करपा लागून अशें ते हें घालता न्ही बानी टायप रेंव आनी थोडेशें सिमेंट मिक्स करून रफ. सो ते काडलेले आसा ते तशेंच आसलेले स्लॅबार. सो ते सगळें काडून सायडीन लावन घेवया अशें म्हणून. सो तेंच हांव हांगासर काडून घेतालें आनी हो झाडटालो. तर म्हटल्यार पयस आसा न्ही तें हांगच्यान उखलून थंय सारकें लायनीतलें अशें करून टायम लागलो म्हाका. एक रास जी हांगा आशिल्ली पळय न्हू ही फूल कंप्लीट केली. हांगच्यान धरून थंय म्हणल्यार लायली. घाम येयलो. घाम कितलो पळय. एक्चुली वत ना दमटी आहा. वारो मारता भायर पळोवपाक शकता तुमी. भायर बरो वारो सुटला सारको थंड आनी वत बी ना. 5 पासून जावना दिसता अजून. वत बी ना आनीक हें जाता तो पळय चुट्टा सापळो घेवन पयलीं लोकां भशेन. हय चुट्टा सापळो ऑथेंटीक वे. सो ते लावन घेतलेस. वारो मारता सगळ्यात आपण न्ही गरम तापलेलो आसा न्ही स्लॅब सो तेजी ऊब मारता आनी घाम येता. सो ते लावन घेतले. आनी एक हांगा आसा पळय न्हू हें बारकेलें पयलीं ते काडून घेता. इतलेंच आनी मागीर वता सकयल चड ना कितें तें नॅसेसिटीक अशें कांय काम न्ही गरजेचें आयजूच करूं जाय इतले दिसात तें सोंपय अशें. आतां येयला म्हणून ताका हात घातला सो आसूं दी तशें. आनी कितलो पावस येतलो आनी थोड्या दिसान आनी थोडीं झाडां बी किल्लतलीं ताका लागून. हांवें इतलें जें कितें आतां ते सायडीच्यान बरें हातीन सिस्टमॅटीक केलें पळय न्हू. एक मिनटा भितर 3 राशी काडल्यो. एक हांगची एक हांगची
आनी पळय आतां तिसरी आनी हांव इतले एफर्ट घेवन टायर्ड जावन बसलें हांगा आनी हेणे पांयान अशें व्हेले आनी थंय दवरना आनी हांवें थंय सिस्टमॅटीक म्हणून केला बरें म्हाजे भशेन सारकें लायलां इतलो हार्डवर्क करून पोपट मागेलो आतां वयतलो पळय आनी ताका पांय लायतलो आनी हांवें कितले सिस्टमॅटीक केल्ले बरे तितून घोटाण्यान जाल्या त्यो बी काडून सारक्यो तांकां मारून बिरून आतां हांगा ह्यो इतली पयस आसा त्यो बी अश्योच व्हरतलो बायानाच्यो म्हाका हे तुवें आतां 4 कडे केलं पळय तें करपाक म्हाका आनी 1 दीस लागता आशिल्लो हांसता न्ही चपलां धरली ते बाटा म्हणून बरयलें आसता गेलें तशें न्ही एकू कडेन लायनाका उदक मागीर थंय स्टॉक जातलें स्प्रेड करपा येता म्हागेलो मोये जालो